त्यांच्या लोकांक अलॉटमेंट लिगली तांकां पेपर दिल्यात अलॉटमेंट प्लॉट दिल्यात अलॉटमेंट ते 48 लोकांक 48 लोकांक हे कितपत योग्य दिसता जे गोंयकारांक आमचे नीज गोंयकारांक घरां ना अजून सांकवाळकारांक गोंयकारांक प्रेफरन्स दिवपाक जाय आनी म्हाजे घर स्किमीचेर जर ते येताय जाल्यार म्हाजे घर स्कीम इतली तांकां इट सेट्स अ रॉंग प्रेसिडेंट म्हणजे इतली फास्ट दिवपाक जायना तांकां मातशें should have taken some time to give them first, second. Maybe they have political compassion, that's why they have given it. But I feel that Goan should be given preference. आमगे खास मत हा इवन माझ्या घरान मुगे एप्रिहेन्शन कितें हा तेंकोडे रेट मायज घेवपाक जाय. I was always arguing with the chief minister ती रेट ती low rating घेवपाक जायना because they are encroaches. Encroaches cannot be given the liberty of giving that rate. एक मुणकारां एक रेट दिताय ती बरी हा मुणकार आमगे खास करून आमी गोंयकार आहले आनी तांकां आमी एक्चुअली नाव सिन्स दे हॅव गिवन इट आय एम नथिंग टू से बिकॉज इट इज दे हॅव गिवन इट बट आय फील दॅट गोवन शुड हॅव बीन गिवन अ प्रेफरन्स गोवन शुड हॅव बीन गिवन दीस टायप ऑफ सर्टिफिकेट्स फर्स्ट देन दॅट जे माझे घर एक्झॅक्टली त्याचे माझे घर अंडर येना दिसता ते पूण ते म्हणटा सीएमान म्हणला 1981 45 वर्सां ते येवन रावल्ले थंय किंवा थंय तांकां उजो लागला म्हणून शिफ्ट केल्ले खंय रावल म्हणना तशें कांय ना तांकां उजो लागल्या पासून तांकोडे रेट म्हण ती कमी घेवपाक जायना मुगे सारकें थांब मता इवन म्हाज्या घरान मुगे एप्रिहेन्शन एकू आसलोली रेग्युलरायज केलें कांय ना कित्याक सी एवरी सक्सेसिव गव्हर्मेंट तेंगेले एडवांटेज घेतला आपण तुगे रेग्युलरायज करतले पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो हितून तेम तेंगे कित्याक डेमोलिश करूं ना हितून तेम तेंगे डेमोलिश करपाक जाय आसलें डेमोलिश कित्याक केलें ना पॉलिटिकल प्रेशरा लागून केलें ना सो नाव यू वॉन्ट टू रेग्युलरायज देम नो प्रॉब्लम रेग्युलरायज देम विथ वन कंडिशन देन देर इज अनदर इश्यू टू they have done a mafia there. Few fellows are taking advantage. One fellow has 10 houses. So that also has to be taken care. They have got 10 houses in one fellow's name. They have given it for rent, sublet. So all those issues have to be taken care. They don't have only one house in one place. They have a house in another place. That has to be verified. All those things have to be verified before giving. So it is see, no matter, you can say I'm on the ruling side, but my view is firm. 6 लाखांक प्लॉट दिले आता प्लॉट दिला तर 6 लाखांक दिला आणि 5 लोकांक दिवपाचे आसा फुडल्या विकास हे आता प्लॉट दिला आयसा पयलीं फक्त 6 लाख दुसरो तो 6 लाख दिसता पयलो आमचे मतदारसंघात ज्या 20-25 वर्सां ताणें राज्य केल्लो तो आतां दुसरे कडेन गेलो तो आपले मतदारसंघाक दिवपाचो आसा थंय 500 जाणां सुमार 500 जावन 600 दिव तेंगे एक मत तेंगेले रेट म्हणटी आमी कंप्रोमायज करूंक जायना बाकी सगळें केलें म्हाका कांय प्रॉब्लम ना आनी रेग्युलरायज केलें म्हाका कांय प्रॉब्लम नासलें कित्याक आफ्टर ऑल दे हॅव बीन हियर फॉर मेनी इयर्स एंड नोबडी हॅज डन एनीथींग टू देम आमगेले पीपल लायक देर आर सो मेनी पीपल हू कुड हॅव टेकन आतां देर वॉज सो मेनी आतां इलेक्शनाक कितले आतां न्यू मनीस येताय इलेक्शन तेंकोले कांय ना 5 वर्सां न्यू मनीस येताय आनी न्यू वस्त हाडटाय न्यू नॅरेटीव हाडटाय ते भाशेन कितले लोकांक नॅरेटीव हाडून तें घडोवपाक जाताले आमी तेदो वी वर टोटली एगेन्स्ट दोज स्ट्रक्चर्स तेन्ना आमकां कोण सपोर्ट करून नासलो आमी तेन्ना उलयताले अरे हें करे तें करे म्हण आमी गोयले असेंब्लीन पत्त उलयताले आय वॉज अ गाय हूज टू टॉकिंग एपोजीट सगळे इश्यूआंचेर हांव उलयतालो पयलीं आमगेले मनीस आसले आय वॉज इन द गव्हर्मेंट आय वॉज इन द काँग्रेस गव्हर्मेंट दॅट टायम आनी आय वॉज स्पिकींग इन दॅट गव्हर्मेंट जाली बाबा तुमी हें कोताय तें फाल्स करून कोण आमकां सपोर्ट करतालो तेन्ना नासल्यो ह्यो वस्तू So now mistake crocodile tears हें कोण फायद ना आतां एकूच आहा माय थिंग वॉज I was fighting with the chief minister also. I was fighting with everybody बाबा रेट उणी कोण ना काय रेट मायज करे कुमदादी कितें मेळनी कुमदादी शेअर होल्डर आहे तेंक कितें मेळनी खास करून ते शेअर होल्डर आमी गोंयकार आहाय और तेंको कितें जालें करे आमी तेन्ना पयलीं पासून वी वर एडवोकेटींग आमी कुडकोनी कुमदादी हांव प्रेसिडेंट आसलो आय वॉज प्रेसिडेंट आय वॉज स्पेशल एटर्नी आय वॉज एटर्नी फॉर मेनी इयर्स आमी तेंकां सदांच आमी तेंकां हँडिल्लें कितें तुमी अमके सोडे आनी हो तुमी हें करे आमी कितें जाल्यार अरेंजमेंट करया म्हणून बट लोकल्स आमी हेल्प केलें दे वर लोकल फेलोज हू वर हॅविंग हावजीस आय यूज टू ऑलवेज हेल्प देम रिजनल बाब ह्या लोकां कडेन आतां जे दिल्या तेंचे कडेन आनी प्लॉट आसा फ्लॅट आसा कितें वेरीफाय केला हें दिवपाक जायना आनी प्लॉट आहा आनी फ्लॅट आसा जाल्यार तेंका दिवपाक जाय
देर शूड बी अ चेक अँड बॅलन्स ऑन दॅट. आमच्या गोंयकारांनी केन्नाच चड अशे कोमदाद म्हण तूं बाकीच्या जाग्यार सरकारी जाग्यांक एनक्रोच करपाक भिरांतीन गेलो ना. आमगे जेन्ना गोंयकार- मायग्रंट हांव लोक काबार करता, एक मिनीट मायग्रंट येवन जेन्ना एनक्रोचर म्हणून येतात हांगा एनक्रोच करतात घरां बांदतात 2-2 माळ्याच्यान तांकां लिगलायज करता हें कितें पळय योग्य. आमगे गोंयकार खंयी गेले जाल्यार हें काम करपाना. तेण केले आतां ते रेजिस्टर जाले वोटर्स जाले ते 20-20 वर्सां 25 वर्सां ते रावपा लागले. आतां कितें करतलो दोनी कडेन वोटर आतां कितें करतलो दोनी कडेन वोटर आसले तें जावपा जाय. दे शूड बी चेक अँड बॅलन्स ऑन दॅट. आतां अंडर दीस आधार कार्ड सिडींग आय डोंट थिंक दे वील बी एबल टू कीप टू प्लेसीस तेजे भायर पडले.